फाटल्या 7 वर्सां सावन सरकारान डीएड टिचरांक खंय पोस्टूच काडिल्ले ना। दर वर्सा शेकड्यांनी भुरगीं डीएड शिकून भायर सरता आनी बेकारांचो आंकडो वाडटा। पण आमच्या गव्हर्नमेंटाकडे मागणी आता 7 वर्सां जाली, वर्साच्या वर्सा ऑलमोस्ट 250 स्टुडंट भायर सरता आनी बेकारी इतली वाडली तरी सरकार आमचेर कितेंच विचार करना। तिने आमकां पोस्ट काडपाचे आनी आमी प्रायमरी टीचर आहा ते आमकां आमच्या जाग्यार ते दुसरे टिचरींक सुद्दां बीएड केल्ले बीएड बीन ते आसा आनी आमचे प्रायमरी बेकार आसा। ह्या डीएड पासआउटांतले कांय जाण 1-2 वर्सांनी खंय सरकारी टीचर भरतीच्या वयो मर्यादे भायर पावतले, मागीर तांचें कितें? फुडलो पावल काडिना जाल्यार आमी आतां आमचो फुडलो विचार करपाकच जाय, कित्याक आमची एजय जाल्लेली आहा न्हू, चडशे आतां 5 वर्सांनी एज क्रॉस जातली, मागीर तेंच्यांनी कितें करपाचें, गव्हर्नमेंट काय घेवचो ना, मागीर आमी आमच्या हेच्या खातीर कितें तरी स्ट्रायकाक बीन बसली। आता गव्हर्नमेंटान पोस्ट सुद्दां काडले जाल्यार आतां ऑलरेडी आतां परत जून लागत येयलो, परत जुनान 250 पास आउट जातली भुरगीं आनी न्यू कॉलेजीस एडमिशन परमिशन दीत आसा सरकार। सो आमी कितें करपाचें? ऑलरेडी अश्यो टिचरी आसा जेंच्यो 40 इयर्स जाली येतात आनी 2 वर्सां तेंची 42 इयर्स जातली रनिंग, सो एज लिमीट क्रॉस जातली, मागीर तेंच्यांनी कितें करपाचें? म्हणजे लायफ सगळें वेस्ट न्हू, कित्याक ते फुडें 42 इयर्स आमकां तेंकां तो जॉबाक घेवचो ना। सरकारी शाळा साल्वार करूंक प्रायव्हेट शाळांनी भुरग्यांचे एडमिशनाची मर्यादा घालीत जाल्यार खंय प्रश्न तडीक लागूंक शकता। डीएड केला ही आमची चूक न्ही, तेंच्याकडे पोस्ट ना ही तेंची चूक आसा। सो डेफिनेटली तेंच्यांनी कितें तरी उपाय करूंक जाता। सरकार म्हणटा कितें एवरी इयर गव्हर्नमेंट स्कूल बंद पडटा, पण तांकां मेन रिजन कितें? एक कमिटी कितें तरी फॉर्म करून एकली इन्वेस्टिगेशन बसोवंक जाय। तर एक शिक्षिका शाळा चलयता सरकार, सो थंयसर जर 2-4 टिचरी आणखीन घालता जाल्यार ऑब्वियसली स्ट्रेंथ वाडटा न्ही। इवन प्रायवेट स्कुलांनी आमी आतां म्हणटा एज पर रायट टू एज्युकेशन कितें सांगता की एका क्लासीन 30 ते 35 भुरगीं आसूंक जाय। म्हणल्यार खुबश्या स्कुलांनी हांव असो पळयता की 50 भुरगीं आसता, 50 पर्यंत आसता, एबोव 45 सुद्दां आसता। हेंकां जर रुल्स घातले की तुमी लिमिटेड भुरगीं दवरा, सो तेंकां फ्युचर तेंचो बरो जातलो आनी आमकांय इजी। ऑब्वियसली एवरी इयर गव्हर्नमेंट स्कुलान ते जर प्रायवेट स्कुलांनी जर बंद जालें एडमिशन, डेफिनेटली पेरंट्स कितें करतलो? सायडीकच्या स्कुलान गव्हर्नमेंट स्कूल घालतलो। गव्हर्नमेंट स्कुलान भुरगीं स्ट्रेंथ वाडली डेफिनेटली टिचरांचो पोस्ट वाडलो। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।